एवरीवन, तर कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली. गोवन क्रिएशनाच्यान तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो युवकार. तर आयच्या व्हिडिओन हांव तुमकां दाखयतले छोले चणाचो रोस. छोले चणा काबुली चणा म्हणटा, इवन चिकपीज म्हणटा. छोले हे उतार चड फेमस आसता ह्या चण्याक, कित्याक हेची मोस्टली छोलेच ही रेसिपी जाताली, पण गोंयान हेची रोस अशी रेसिपी जाता. चला तर सुरवात करूया. हांगा एक वाटीभर चणे घेतला. हे चणे तुम्ही एक्स्ट्रा तुमचे रिक्वायरमेंट घेऊ शकता. हे बरे वेचून घेवपाक जाय आणि वॉश करून घेवपाक जाय. आता हे चणे न्हू फुगत घातल्या उपरांत सायज तिची वाडटा. सो एक वाटी समज तुम्ही 2 लोकांक खातीर करता जाल्यार ती ओके इनफ आसा. आणि हांवें बरें वॉश करून हेजे कंटेनर आसा पळय ते फूल उदक काडून घेतला. सो हे आतां हांव कवर करून दवरतलें, कित्याक जे चणे आसा पळय ते रायस जावन जे उदक आसा ते भायर वचूंक शकता. सो हांवें एक बोटाची नाकशी इतली सायज एमटी दवरल्या, कित्याक ते उदक रायस जातलें. सो हे 8 वरां खातीर अशेंच फुगत दवरपाक जाय. आतां 8 वरां जाल्लीं आसा. सो तुमी पळोवपाक शकता हे चणे फुगोवन सारके कंटेनराच्या वयर येयल्ले आसा. सो हे कुकरान घालून ताच्यो 2 सिट्यो काडून घेवपाक जाय. सो आतां म्हणजे काबुली चणे जे आसा पळय ते उकडून रेडी जाल्ले आसा. सो हांवें उकडलेले काबुली चणा घेतला, अर्ध्या नाल्लाची सय, टोमॅटो घेतला, एक मोठे टोमाट घेतला, एक मोठो बटाट घेतला, हो ऑप्शनल आसा. ऑयल एज पर रिक्वायरमेंट, उबो चिरिल्लो कांदो, बारीक चिरिल्लो कांदो, कोथंबिरीची पानां सेपरेट घेतला आनी जे देठ आसता पळय ती सेपरेट घेतला, करपिलाची पानां, एक हरवी मिरसांग, आलें आनी लसूण, मीठ आनी गरम मसालो. कढाई दवरपाक जाय आनी कढाई बरी गरम करून घेवपाक जाय. कढाई गरम जाता म्हणटकीर तातूंत तेल घालून घेवपाक जाय. तेल बरें गरम जालें म्हणटकीर तातूंत उबो चिरिल्लो कांदो, आलें, लसूण आनी हरवी मिरसांग घालून घेवपाक जाय. कांदो आनी मिरसांग सगळें बरें रोस्ट जालें म्हणटकीर तातूंत सय घालून घेवपाक जाय आनी एक मोठे चिरिल्ले टमाट आसा पळय तातूंतले हाफ टमाट आतां हांगा घालून घेवपाक जाय आनी हे बरें रोस्ट करून घेवपाक जाय. सय अशी बरी रोस्ट जाली म्हणटकीर जे कोथंबिरीचे दाणे आसता पळय ते हितून घालपाक जाय. हितून टेस्ट बरी येता आनी गरम मसालो घालून घेवपाक जाय. गरम मसालो चडूय घालूं नाका, कित्याक हरवी मिरसांग घातल्या सो ताच्या खातीर ते तिखट ऑलरेडी जातलें. सो ही आतां बरी थंड करून मिक्सराच्या जारान घालून वाटून घेवपाक जाय. ही आतां सय भाजलेली सय बरी थंड जाल्ली आसा. ती एका मिक्सराच्या जारान अशी काडून घेवन वाटून घेवपाक जाय. आनी ही सय वाट्टाना तातूंत उदक घालून घेवपाक जाय. आता तितून वाटलेलो मेथो घालून घेवपाक जाय आनी सोमतें जाय तितलें उदक घालून घेवपाक जाय.
आतां तितून काबुली चणे घालून बरो खतखतो दिवपाक जाय. सो आतां रोसाक बरो खतखतो येयल्लो आसा. एकदां चॅक करपाचें, बटार बरो उकडला जाल्यार असो कट करून पळोवपाचो. समज तो कट जाता जाल्यार बटार बरो उकडला. सो आतां तातूंत मीठ घालून घेवपाक जाय एज पर रिक्वायरमेंट. आनी वयल्यान अशी बारीक चिरिल्ली कोथंबीर घालून एक 2 मिनटां खातीर असो दवरपाक जाय गॅसीर. आनी मागीर तो बंद करपाक जाय. आनी हो आतां रोस सर्व करपा खातीर रेडी आसा. तर आमची रेसिपी जावन रेडी जाल्ली आसा. चिकपीस छोले हे खूब हेल्दी ग्रेन आसा. तितून हाय फायबर, हाय प्रोटीन आसता. इवन लो कॅलेस्ट्रॉल आसता. इवन हे वेट मॅनेज करपाक हेल्प करता. आनी हेचे अशें बी म्हणटा की इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग योर डायबिटीज. गॅस्टेशन लेवल हे कंट्रोल करता. सो डायबिटीज बीन कंट्रोल करपाक हेल्प करता. होप तुमकां म्हाजी आयची रेसिपी आवडली आसतली. आनी आवडली जाल्यार म्हाज्या चॅनलाक लायक शेअर सबस्क्रायब करा. थँक यू फॉर वॉचिंग. बाय.